जावन बापाम मी जमल्या एकाच ताळ्या तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियेवंक रेखता पवित्र स्नानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं करून आमकां पवित्र केलाय पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासरीचे वेद आमकां जोडून दिलाय एकूटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्या तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियेवंक रेखता. भोवन भयणीनो, ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार ह्या तेसा उपसोत आमी प्रत्येक सण मागया. हरमन डिसिल्वा बाळक जिजून केल्ल्या स्वरूपकारांक ताका अर्गां दिता ताच्या 60व्या जल्म दिसा. तशेंच विन्संट जोसेफ आनी जोसेफिना तांच्या पयल्या खाजरी वार्षिकोत्सव दिसा जेजूक अर्गां दितात. विल्सन आनी मनीषा पिंटो तांच्या खाजराच्या 15व्या वार्षिक दिसा बाळक जेजूक अर्गां दितात. देवादीन रोमेल कुलासो हाच्या आत्म्या खातीर मागतात आनी स्टेल्ला डिसोस आनी तांच्या कुटुंबाची. तशेंच देवादीन लुसी पिंटो हिच्या इराद्या पासून मागतात. विल्सन आनी मनीषा पिंटो ह्या तेसावा बराबर आमची तेसावां सुम्याक समर्पण दिवया. आमच्या लागीं मागणी विचारल्या लोकां पासोती आमी आयच्या मेसावळ प्रत्येक जण मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. पवित्र आत्म्याचे एक फळ आसा संतोष. पवित्र आत्मो आमकां आंतरीक सुटका दिता. केदार तो आंतरीक सुटका आमकां दिता त्या वेळार आमचो संतोष कोणूच काडून व्हरूंक शकना. आमी सदांच संतोशान आसता. आमचो भायलो बोवार कसलोय जावं आमकां सुटका आसूं सुटका ना आसूं आमी लॉकडावनान आसूं या लॉकडावन नातले स्थितीर आसूं संतोशान आसूं या बेजारान आसूं पूण ती एक आंतरीक सुटका तो एक आंतरीक संतोष सोम्यान आमकां दिवचो तो कोणूच आमचे तान व्हरूंक शकना. पावलो आनी सिलास बंदेंत आसले आनी थंयसरी ते मागणें करनासले देवाची स्तुती गावन आसले. बंदेसाळाची दारां उक्तीं आसल्यारय ते थंय धांवून वचोंक ना बदलाक थंयच रावन एक बरी देख थंयच्या जैलाच्या अधिकाऱ्याक ते दितात आनी त्या देखून तो अधिकारी कन्वर्टर जाता क्रिस्तांव जाता. भोवन भयणीनो, असलो आंतरीक संतोश सोमी आमकां फोव करून म्हणून आयच्या मिसावळ प्रत्येक जावन मागया आनी हो संतोष सोम्यान दिवचो. खंयचीच भायली स्थिती खाण वरी नासतना सदांच सुम्याच्या सळावळेन जियोंक सुमी आमकां फोव करून दी म्हणून आमी मागया. जायते फावटी आमी निराश जाल्या, जायते फावटी आमी हेरांक दुरसल्या, देवाक दुरसल्या, आमच्या स्थितींतय भायल्या स्थितींतय आमी बेजाराय पावल्या. सर आमची पातकां उगडा साखडया, देवतान बोगसाणें मागया, नितळ काळजान हें पवित्र मेसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. आमच्यो चुकी वळखून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर बलिदान देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बघेवन सदांच आमकां बरी
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपुत बेदार देव आमची काकुळत करूं आमचे सरपात कामुकसून आमकां सासनाच्या सुखाक वन पावो. आमेन. Sombianca clutcă, sombianca clutcă, Krista ca clutcă, Krista ca clutcă, sombianca clutcă, sombianca clutcă. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुझ्या आपणयलेल्या भुरग्यांची ओडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां तुवें फावो केलें. ह्या तुझ्या मोगाच्या दण्या पासत आमच्या काळजाची कुशालकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गींचो उतरां व्हरतो संतोष आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण भरवोस धरून त्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा कत्रेकान राखून रावंक तुमचो आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी फिलिप्पी शारांतलो लोक सांगाता मेळून पाऊल आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पाऊलाची आनी सिलासाची आंगवस्त्रां पिंजून काडली आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायले. तांकां साबार मार मारतस तांणी तांकां बंदेंत घाले आनी सत्रायेन तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडान चेपले आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले. सुमार मोदयान रातीर पाऊल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदीवन कान दिवन तांकां आयकताले. तेन्ना एकसाने एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेशाळेची बुन्यादच हाल्ली. तक्षणच दारवटे सकट उक्ते जाले आनी बंदीवानाच्यो सांकळी तुटून पडल्यो. बंदेशाळाचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेशाळाचे दरवटे उक्ते आसले पळोवन बंदीवान सकट सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीवगत करच्यार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या थाळ्यान भोब मार म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका, आमी सकट हांगाच आसा. बंदेसाळ्याच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवून तरतरोन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाड. ताचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीजे? तांणी म्हणलें, सोम्या जेजूचेर बावार दवर, दवर तूं बाचाव जातलोय. तुजे घरांनी बाचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या सोमेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या माराचे गाय धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यांन पवित्रान घेतले. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार.
तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तूं बरो आनी विश्वासी, सक्तांप्राज वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळीक घाता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तूं म्हाका कान दिलें. म्हजें काळीज गटकन म्हाका धैर्यान भरलोय. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसरनाका. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. Alleluia. 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 सतासो तो आत्मो हांव तुमकां धाडटलो म्हणटा सोमी. तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवंत जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण आतां जाणें म्हाका पाटयला ताचे सरशीन हांव वेतां. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो सर संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्यान. पूण सतत हांव तुमकां सांगतां, हांव गेल्यार तुमच्या बऱ्याक पडटलें. कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशीन धाडटलो. तो येतच पातका विशान, निती विशांत आनी निती फैसला विशान संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशांत कित्याक म्हाका तांणी सद मानलो ना. निती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळयोवचे नात. निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडलां. हें सर तो रुजू करतलो. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. मम्मी, तूं आसाय न्ही? तूं आसल्यार हांव झालाक वेतां. तूं येनासल्यार हांव बिलकूल भायर वचना. म्हाका बेन दिसता. एक धाकटुलें भुरगें घरांत जावन आंगणाक देंवचें तर आपणाची आवय संगी आसचे अशें म्हणून आशेता चिंता. नंतर ताका भायर वचोंक बिलकूल धैर्य ना. म्हज्या मोगाच्या भावनो भिडीनो, आमकां सुमेस्तांक भद्रती जाय. भद्रते विणें आमकां जियोंक जायना. पूण थोडे फावटी आमी ही चूक आदारता. आमी चिंताव की आमचें घर, आमचें कुटुंब, आमचो दुडू, आमचो सरकार, आमचे इन्शुरन्स, आमची तालंतां, आमचे इश्ट, आमची भुरगीं, आमची वडिलां आमकां भद्रती दितली म्हणून. आनी ती आसल्यार आमी शाबीत अशें आमचें चिंता आसा. देखून ह्या सर्वांक आमी चिटकोवन रावता. पूण जायते फावटी अशें घडटा की आमचें काम वेता, आमचे इश्ट अविश्वासी जातात, भुंय कांपया वारें वादळ येवन घर कोसळटा, अवघडां घडोवन पिडा येवन आमची मोगाची आमकां सोडून वेतात.
बँक बुडटा, आमचे पयशे चलतात, बिझनेसांत आमकां लॉस जाता. ही भायली बांदावळ घडावळ जी आमकां भद्रती दिता म्हूण आमी चिंताव, ती शाश्वत न्हय, ती अतीर. इट्स व्हेरी फ्रेजायल. ती अभद्र, असुरक्षीत. आज आसा पूण फाल्यां ना. आयच्या पयल्या वाचपांतलो हो जैलाचो अधिकारी हें सत समजलो. भद्रती मेळटा न्हय ह्या सर संगतींक लोबदोन रावल्ल्या वेळार बगार आमी केदाळा ह्या संगतींक लोबदोन रावनासतना जेजूक आमी आमची भद्रती करता, त्या वेळार आमकां भद्रती मेळटा अशें म्हणून तो समजलो. ताका ताणें जिन्यसो केंद्र करून ताचे बोवारी आमचें जिवीत मांडून हाडल्या वेळार आमकां भद्रती मेळटा. तें घडीत भोंवन बिणिनो परत इल्लें विश्लेशण करून पळोवया. तो जैलाचो अधिकारी सगळें आपल्या मुठी भितर आसा म्हणून चिंता. कैदी भितर आसात, दारां दांबून आसात, राखवली राखोन आसात, कोणायकी भितर तावन भायर वचोंक जायना, कोणायकी भायल्यांक भितर येवंक जायना. सगळें सुभद्र आसा, सगळें सुरक्षीत आसा, आपणाक कोणेंच कितेंच करूंक जायना अशें म्हणून तो चिंता. पूण थंयसर एक भुंयकाम जावन तें जैलच कोसलोन पडात म्हणून ताणें स्वप्नांत चिंतलें ना. आनी तशेंच घडटा. व्हडली भुंयकाम थंयसर जाता. कैदी सगळे रातच्या काळोखान पळ धांवल्यात म्हणून तो चिंता आनी जैलाचो अधिकारी जीवघात करूंक पळयता. त्या वेळार थंयसरच आसले धर्मदूत ताका धैर्य दितात. आपूण कोणूच धांवूंक ना, आमी हांगाच आसा म्हणून ताका आश्वासन दितात. ह्या कैद्याचे नडते पळोवन तो जैलाचो अधिकारी हांचे थंय कितें पुणी विशेष आसा म्हणून समजून तसल्या संतोशाचें कारण तो विचारता आनी क्रमेण तो बावतेजम घेता, क्रिस्तांव जाता, आपलें काम तो सोडटा आनी आपोस्तलांक आपल्या घरा व्हरून तांकां सुरक्षीत सांबाळन सुवार्थ प्रसाराच्या कामांत ताचो सहकार दिता. भोवन आनी भयणीनो, बंदेन घाल्ल्या वेळार संतोशान गितां गावचे आनी बंदेसाळाची दारां उक्तीं आसल्यार चोरयां धांवोंक नातले ते आपोस्तल ह्या जैलाच्या अधिकारीक बदलूंक शकले. केदोळा आमी क्रिस्ती केंद्रीत जिवीत जियेता, त्या वेळार आमकां आंतरीक सुटका मेळटा. तेन्ना आमी भरतेन तशें सुखतेन, जैतान तशें सलवणेन, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन संतोशान रावतले. आनी हो संतोश सांक्रामीक संतोश, कित्याक तो हेरांकी विस्तारता. हेरी आमच्या संतोशाचें कारण समजून जेजूक ती लागीं येतात. तसली कृपा तसो येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां सुमेस्तांक फोव करूं दी म्हणून आयच्या मिसावळान प्रत्येक जावन मागया. आमेन. कानिकुई बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा. पुण्य वैनासंगी भेटैता ही देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार कर बापा. कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबोर जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा. कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबोर जीवन आमचे नंदन कर. भावनो भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हेर बलिदान सरपदविदार देव बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्के पोयसबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमच्या खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या अस्कत सैमान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचो आनी हे भाशेन सास्ताच्या संतोशाक आमी वचून पावो.
हे आम्ही मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उभारूया. आमे ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासूया. यश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व खळे आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदेक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णकायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सगळे दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवेत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नावी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस म्हणून ससुंबेचे आदले राती ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिनू आसलो. तो मोडून आपल्या आशेसांक दिलो आनी ताणें म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनू आसलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी ताणें म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांनी बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत ते वरवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Povartaco good purgatoria. सोम्यान जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन फोड आमी परगडता. तुझ्या येण्या सोम्यान जेजू आमी अद्वैता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा. आनी हो जिवी दिवचो उंडो आनी सुरवण दिवची खास तुका आतां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुवें आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिनू आसता. जेजूची कूड आनी रगत ही आमी जवळी सेवतले आमी सुमेस्ता. त्याच्याच पवित्रत्म्या वरवीं एका मनाचें एका काळजाचें कनेक्टाय म्हणून आमी तुज्या लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाक, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या की वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरां रोमेल आनी लुसी पिंटो हांची काकुळट कर. तांकां ह्या संवसारांतलीं तुवें आपोवन व्हेलीं. जशीं पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तीं सरलीं, तशींच ताचे बराबर तीं पुनर्जीवन जाव. पुनर्जीवनपणाचो बुरवूस धरून मेल्यान त्या आमच्या हेरां भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां निर्दिश्ट गतीन सरल्या सुमेस्तांक प्रत्येक सर आमच्या कुटुंबांतल्या सरसन्या तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवचें भाग फावो कर. हांव सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमरी जेजूचे माये सांगाती भगिवन सुजे तिचो पती
भगवान धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या जिणयेच्या पडण्या आणि देवण्यामध्ये सुकते आणि बरतेमध्ये सदांच संतोषान जीव आंतरीक सुटकेन जीव तो सुमी आमकां फावो करून म्हणून जेजून शिकयल्ल्या मागण्याद्वारे बापा लागीं आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कृशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां काळ्यान पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेश्रेंतली कधी दुखींतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संतोष समाधान आमकां दी. सर्गींचे भागरी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे दुसरे येणे बरोवशेन उतरकतेलांक आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवडके पदवी आनी महिमास तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्ही सोम्या पुणच्या पवित्र सभेन तुजे वयर दवरलेल्या खंड बवरताचेर बुरवशेचेर आनी मोगाचेर दयाळ दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. सदांच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याचें शांत समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाच्या खुशे प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सहकारांच्या मरणाने पुनर्जीवनपणावरील संवसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतली सर आमच्या वायटांतली आमकां निवार. सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी. तुजे सरशिलीं वेगळीं चोरूंक आमकां केन्नाच निर्मू नाका. हो जावन आसा जीवन जेजू आमच्या संतोषाचें कारण. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शिडीच्या जिवनाक आपयलेली आमी सुमेस्तां सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर आमच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सस्ताच्या जिविताक सांबाळूं. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. काळजांत आसच्या स्वादीक जेजू, तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून गान दिता. बेज
जेजू जावचे ना तुझे स्वरूपकार रक्ताय म्हाका सदा तू मोगान भक्तीन मागता हांव जातून उदा जीवन मोजे दुनिया नंदन काळजांत आसच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू दर्शन अर्गां दिता. मोगळा बापा आमी तुका अर्गां तुवें आमचो इतलोय मोग केल्ल्याक जे एकल्याच पुताक धाडून ताच्यांच मांस आनी रगत तुवें आमचें खाण जावन दिल्ल्याक सुम्या आयचो दीस तुज्या हातान समर्पण दिता हांव. सर विघ्नांतलें वायटांतलें अनवरांतलें पिडेशिडेंतलें आमकां राख म्हणून तुज्या लागीं आमी मागता हांव. सुमी आमी ना फोवो तरी आसतना तुज्या कृपेन आमी वाडत आसा. तुवें आमचो मोग केल्याक आमी तुका अर्गां दिता आसतना सुम्या संवसारांत कश्टोवच्या सर लोकांक तुज्या हातान समर्पण दिता हांव. तांकांय तूं राख आनी सांबाळ. ह्या संवसारांतलें मारेकार खर्ग कोरोना व्हायरस आमचे तान पयस वचून सगळ्यांक सवस्काय लाभो म्हूण आमी मागता. मोगळा सुम्या जें कितें आमचे थंय घडटा तें सगळें तुजे थावन येता आनी ताका एक शेवट आसा, एक योजना आसा म्हणून आमकां कळीत आसा. सुम्या तूं आठ गिटार नीट बरोवंक शकताय. तुजी खुशी वळखून सदांच तुजे खुशेक खालतीमान घालूंक आनी तुवें आमकां दाखयलें ते कुर्साचे अशीर वाटेन चलोवन आमचे आनी संवसाराचे सल्वासांव जोडूंक तुमच आमकां फोव कर. सुम्या अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू. प्रार्थुया. मोगळा बापा तुज्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दीस घाल. पास्काचे संभ्रमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुट्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवन कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोपकार. सोम्या आमी वेता की तुजी गाता उपकारांस तुज्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता. उत तुजे सोम्या आयकोन पाटलाव तुजो करता. उतरान करडेन बरये जिणेन बापाक महिमा दिता. सोम्या आमी वेता की तुजे गाता उपकारांस तुज्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता. मोगाळ पुता सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगेन पुरुषाचे गुरवे निरमकाम आमचे दुबाम चांद स्मरणले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.